मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची वाचपां आमकां उगडास करता की आमचे मिसांव हो पोरगोटणी क्रिस्तान रिगून रावनूच सुरू जाता. कित्याक आमी पयले वाचपान आयकलां कशे भाशेन जेरमायस प्रवादी इस्रायल पोजेक उगडास करता. देवान तांचो कितलो मोग केला आनी देवाक तांचो हुस्को आसा, आनी देवाक तांचो हुस्को आसा म्हणूनच तो तांकां बरे गवळी धाडटलो जे जाणवायेन भरलोले आनी तांकां बरे मार्गार ओ परत देवाशी ओडून हाडूंक ते वावुरतले. अशें सांत इनास लॉयलानूय आपल्या जिवितान अनुभवले. आनी जेन्ना तो ही 2 पुस्तकां वाचूंक लागलो, एक जावन आसले जेजूचे जिविता वयर म्हटल्यार वेगवेगळे शुभोत्तमाना वयली सगळे कोटेशन काडून तें पुस्तक बरयल्लें, आनी दुसरें म्हटल्यार सांताचे जिविता वयर. आनी ही उतरां वाचून आनी घडये घडये ताचें नियाळ करून ताचें जिवीत सारकेंच तो बदलता. तो आपले काळीज मोन एक बरी जमीन करता. देवाचें उतर न्हय फकत नियाळूंक पूण आपल्या जिवितान तें पाळूंक. आनी तेंच कितें आमी आयज शुभोत्तमानान पळयता. जेजू सांगता आमी जोण एकली एक बरी जमीन जावंक जाय, आनी बरी जमीन जातले जाल्यार आमी जेजूक रिगून रावंक जाय. आनी जेजूक रिगून रावल्या उपरांतूच आमी फळ दिवंक पावतले. आनी जे मिसांव जे कार्य देवान जेजू वरवीं सुरू केल्लें आख्खो संवसार परत आपणाशी हाडूंक, तेंच कार्य तेंच मिसांव आमकां जोण एकल्याक दिलोलें आसा. सो ते मिसांव फुडें व्हरूंक आनी बरें फळ दिवंक आमचे पासत हे मिसांत मागुया.